तुका जेजू वंदन तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज दिसा आमकां देवाचें उतर मेळ्ळां. मार्काचो वंजील 9 अध्याय 14 ते 20 आनी 9 वाक्यां. मार्क चॅप्टर 9 वर्स 14 to 29. आनी ते हेर सिसा लागीं पाटी येता आसतना लोकांचो जोमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांचे लागीं तर्क करून आसलेले ते तांणी देखले. जेजूक पळयतच थंय आसलेले सक्कड अजाप जाले आनी धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो. कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क नासल्यात म्हणून जेजून तांचे लागीं विचारलें. तवळ जम्या भितरले एकल्यान जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, मोनो देंवसार लागलेल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजेर सीन हाडला. तो ताचेर आयिल्ले क्षण ताका धरणीर आपटिता, उपरांत तो फेंड वंगता, दांत किर्लिता आनी रूख जाता. त्या देंवसाराक भायर घाला म्हणून तुज्या सिसा लागीं हांवें परतलें, पूण तांच्यान तें जालें ना. जेजून जाप दिली, ही अविश्वासी संतते, केदोळ पर्यंत तुजे सांगता हांवें रावचें? कितलो काळ हांवें तुका सोंसून व्हरचें? हाड ताका म्हजे सरसीन. तांणी ताका हाडलो. जेजूक पळयतच देंवसारान त्या भुरग्याक उसांबोळ केलो आनी ताका धरणीर आपटिलो. भुरगो आडवो उदारो लोळून फेंड वंगतालो. जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें, कितलो तेंप तावन हाका अशें जायत आसा? ताणें जाप दिली, ल्हान तावन असो, ताचो नाश करी जाय म्हणून तवळ ताणें उज्यांत आनी उदकांत ताका लोटून घालो. पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचेर दया दवरून आमकां पाव. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सतमंतल्यांक सर संगती साध्य. तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुकान गळून व्हडल्यान म्हणालो, सतमंतांत या, म्हजो अविश्वासी पयस करूंक तूं म्हाका आदार दी. लोकांचो जोमो ताचे भोंवतणी भरून आयिल्लो पळोवन जेजून देंवसाराक बेस्तावन म्हळें, बऱ्या आनी मोन्या देंवसारा, ताचे तावन भायर सर आनी परत्यान ताचें तें केदींच प्रवेश जायनाका म्हणून हांव तुका फरमायतां. तवळ बोबो मारीत आनी भुरग्याच्यो जायत्यो वोडी काडीत देंवसार ताचे तावन भायर गेलो. भुरगो एक मोड्या बरी पडलो की साबार जाण तो मेला म्हणाले. जेजून तसो हात धरून ताका उखल्लो आनी तो उठून उबो रावलो. घरा भितर जेवचे सीस ताचेर सीन येवन विचारी लागले, ते देंवसाराक भायर घालूंक आमच्यान कित्याक जालें ना? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, हे जातीचो देंवसार भायर घालूंक मागणें आनी उपास शिवाय दुसरो उपाव ना. आजे देवाचें उतर आमकां फावो जाला. एक जेजून भुरग्यां तें आसलेल्या देंवसाराक धांवडावचें. आज आमच्या समाजांत आमी हें पळयता, जायते डेलिव्हरन्स मिनिस्ट्री करतले जायते जाण आसात, जायते जाण याजक आसात, जायते जाणां आमकां हाचे विशयेंत कळी जाता. आनी डेलिव्हरन्स करूंक लोक आज प्रॉब्लेम जावन कोणी ताचेर सैतान आसा, तें आसा, हें आसा म्हूण सांगून आमच्या पवित्र सभेच्या भायरी बॉर्डरा भायरी वेती आसा आमी. आमकां वट्रासी बरें जायचें, गूण जायचें, पूण कशें करचें, कितें करचें म्हणून थोड्यो संगती आमकां घुसपट गोंदळाक कारण जातात. देखून खंय वयचें म्हणून समजना एके पटी लोकांक. पूण पवित्र सभेंत अशें एक सिस्टम आसा गे, तुज्यात घरांत या तुखत तुज्यात कुटुंबांत या तुज्यात घरांत कितेंय प्रॉब्लेम आसल्यार, जर तूं भावार्थांत आसय जाल्यार, जर खंयची वायट संवय तुका ना जाल्यार, हे सतानितीन तूं जी येताय जाल्यार, देवाच्या उतराची समजून आसा जाल्यार कोणेंय डेलिव्हरन्स कोणेंय करियेत आनी सर याजकांनी डेलिव्हरन्स करियेत, कांय प्रॉब्लेम ना. कित्याक तांकां ती मागणी मेळ्ळ्या, तांकां अभिषेक केला, एनॉयंट केला आनी मस्त जाण लायकी डेलिव्हरन्स करतात. पूण डेलिव्हरन्स म्हळ्यार एक ल्हान ल्हान संगती आमी डेलिव्हरन्स, पूण व्हडल्यो संगती आसात डेलिव्हरन्स म्हळ्यार ताका एक्झॉयझम म्हणटात. तांकां परमिशन जाय जाल्यार बिस्पातान मात्र, तो बिस्प मात्र तें करूंक शकता, बिस्पाक मात्र तें एनॉयंटींग आसा. देखून त्या बिस्पांक दिल्लें ती अभिषेक, बिस्पांक दिल्लें तें एनॉयंटींग आनी एक हायर लेवलाचें. देखून ते कहल्यो केजी, कहल्यो एग्जाम्स आसता जाल्यार खंडीत जावन आमचे बिस्प त्या स्पंदन करतात, तल्यो केजी क्लियर करून दितात. देखून आज आमी घुसपट गोंदळा सांबाळोवचें नाका. पूण आमच्या जिवितांत जर तूं बरो आसाय, तुजे
तुझे थंय सकत आसा या तुझे थंय पवित्रपण आसा तुझे थंय देवाच्या उतराची सकत आसा तर या खंयच्याच कोट्या सत्यांक तुवें भियेजयसत म्हणून ना कित्याक देवाचें उतर आमकां एक प्रॉमीस करून दिला जर आमी वाचता जाल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत 57 अध्यायांत ते 14व्या वाक्यांत अशें सांगता इसाया चॅप्टर 57 वर्स थंय आमकां हाचे विशयान सांगता 54 वर्स 17 54 वर्स 17 इसाया प्रवादीचें पुस्तक 54 अध्याय 17वें वाक्य तुजे विरोध वापरून केल्लें खंयचेच हातेर सफळ जावचें ना तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब तूं फडकिरी म्हणून रुजू करतलो या रुजू करतली हे सर्वेस्पराच्या सेवकाच्या सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सोडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर पळया जर आमी आमचे तें केदाळा सैतानाक आमी रिगोवंक आमी अवकाश दिता तेदाळा मात्र जाल्यार पुरा प्रॉब्लेम्स जातात आमच्यात करण्यावरें आमकां जर राग आसा मोसोर आसा हगे आसा जिद्द आसा स्वार्थ आसा ही पुरा चॅनलां सैतानाक आमकां आमचे भितर येवच्या खातीर अवकाश करचे पियोवणें आसा बेबदेपण आसा वायट सवय आसात व्यभिचार आसा अनैतीक संबंध आसा ह्यो पुरो संगती आमी देवसराक आमचे तें येवंक आमची बागलां उक्तीं करचीं ताका इजी कित्याक म्हळ्यार ती पुरो सैतानाची फळां ताका येवंक तें इजी एक तरी ताचें फळ तुजें तें घालून तुका कंट्रोलाक करूंक पळयता पूण हाचेतावन तूं भायर येता जाल्यार नितळ निर्मळ आसाय जाल्यार पवित्रपणान जियेताय जाल्यार खंयचीच वायट सवय तुका ना जाल्यार तुका खंयच्याच डेलिव्हरन्साची गरज ना कित्याक तूं खुद्द देवाचो भुरगो आनी सैतान ताका हात सयत लायना जर आमी वाचता जाल्यार आमी जुआंवचें पयलें पत्र 5 अध्याय 18वें वाक्य 1 John chapter 5 verse 18 सांगता देवाचो भुरगो पाता करिना देवाचो भुरगो पाता करिना जर आमी देवाचो भुरगो म्हणून आमी पाता करता जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेना देखून देवाचो भुरगो पाता करिना म्हणून आमी जाणाव कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता देवसार ताका हात सयत लायना पळय नितळपणान पवित्रपणांत आमी जियेता जाल्यार देवसारान म्हाका आनी तुका आपणूंकूच चान्स ना जर आमी पातकांत वचो जाल्यार देवसराक फुल्ल परमिशन आसा म्हाका आनी तुका आपणूंक ते दाळा आमकां कांय डेलिव्हरन्साची गरज पडत ते दाळा जर तुज्या कुटुंबांत तुज्या घरांत एक भावार्थचो मनीस आसा मागण्याचो मनीस आसा वायट सत्यांक बुलनातलो वायट सवयांक बुलनातलो नितळ निर्मळ जिणी जियेतलो कोणी आसा जाल्यार ताचे तावन त्या मनशाकी सुटका दिवंक जाता देखून आज आमी समजून काणगेच्या मोगाच्यान भाव आनी भयणी खंयची वायट सवय म्हजे ते आनी तुजे ते आसा जाल्यार देवसाराक म्हजे वयर आनी तुजे वयर हांवें पदवी दिल्या अधिकार दिला म्हण अर्थ देखून हाचे तावन आमी मेकळे जाल्यार मात्र ताका खंयचे चॅनली आमी उक्ते करून करना जाल्यार खंयचोय एक विंडो ताका आमी विकतो करना जाल्यार ताणें म्हज्या जिवितांत या तुज्या जिवितांत भितर येवंक चान्सच ना कित्याक आमकां त्या पवित्र स्नाना मारिफातच देवसाराचेर झुजोवंक आमकां धैर्य मेळ्ळां देवसाराचेर झुजोवंक आमकां एनॉयंटींग केलां आमच्या जिवितांत देखून पवित्र स्नानाची ती सकत कितें म्हणून आमी समजून काण गेल्यार तें भारी बरें ताचे विशयन चड आनी चड समजून काणगेचे पवित्र स्नानाची कली सकत म्हाका आनी तुका दिल्या ह्या सगळ्यांचेर झूज मारूंक आनी आमकां सैत्यवन जावंक तें पवित्र स्नान एकच पावता आमच्या जिवितांत मगच्या भाव आनी भयणी देखून आमी समजून काण घेवया आमी देवाचें उतर त्या प्रमाणे जिवंक प्रयत्न करया आमचे ते खंयची एक वायट सवय आसा जाल्यार धायकन ताचे तावन आमी भायर येया जर आसा जाल्यार ती सांडूंक प्रयत्न करया जेजू कडेन बक्षणे मागया खंयच्याय रितीचें ना बक्षणे आसा जाल्यार खंयच्याय रितीचे राग आसा जाल्यार आजच आमी सांडया खंयचीच वायट सवय आसा जाल्यार खंयचेय पियोवण्याक आमी वळख जाल्या जाल्यार जेजूच्या नांवान आज आमकां सांडूंक प्रयत्न करया ते दाळा खंयचेच वायट सक्तीचे प्रभाव म्हजेर आनी तुजेर पडचो ना कित्याक आमी पवित्रपणान जियेता जाल्यार सैतानाक आमचे वयर अधिकारच ना जेजून सांगलेलीं उतरां परत आमच्या उडासा काडया देवाचो भुरगो पाता करिना म्हणून हांव जाणा कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता सैतान ताका ह्या देवसार ताका हात सयत लायना हे संगती आमच्या मतीन धरया आनी ह्या पवित्रपणाच्या जिविता खातीर आमचें जिवीत फुडें सरूंक आनी ताचे खातीर आमी विशेश तरान मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता ते संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या आमकां शिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडव दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवारा आमेन
नमान मरिया कृपेन बरले सुमति जय संगता श्री हम तेर तू सदैव आणि सदैव फॉल जो शेंजिजो भगवंती मरिया देवाच्या माया माप्यांका तेर विनंती कर आतानमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आनी सदां सर्वता आमेन तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बरो दीस मागता